Father Bolmax Pereira, parish priest of St. Francis Xavier Church, Chikali. ही आमची चिखलीची फिरगोज आख्या गोंयांत पयली इगोर्ज that was dedicated to St. Francis Xavier after beatification of St. Francis Xavier. So ही पयली इगोर्ज St. Francis Xavier Church in Chikali. Almost 275 years आमची complete जाली. But the history of this church is 400 years old. Just now we have celebrated the 400 years of Christian faith in Chikali. So the history dates back to 1625 when पयली इगोर्ज दर्याचे देगेर आसलेली सेंट बार्थोलोमेवाक भेटयलेली आनी मागीर अशीं वर्सां मुखार मुखार वयता वयता सिन्स इट इज एट द बे इट स्टार्टेड सिंकींग आनी ती पडली अशें म्हणून लोक सांगता. सो ती थिंगा पडली तेन्नाचे आमचे बुदवंत आसले तेमी म्हणले आतां आमी परतून थिंगा रिबिल्ड करची न्हू, आमी आतां वयर या कित्याक दर्या केन्ना चडत तो सांगपाक जायना. सो एट दॅट टायम दे हॅड द आयडिया ऑफ सी लेवल रायज आनीक इनंडेशन. सो ते हिंगा वयर दोंगरार येयले आनी ही इगोर्ज हिंगा दोंगरार बांदली कुमदादीची. तेन्ना ती कुमदादीची प्रॉपर्टी, कुमदाद ऑफ चिकाली गेव द प्रॉपर्टी आनी ही इगोर्ज बांदली. एंड दीस वॉज दे से वॉज शेअर्ड बाय पीपल ऑफ चिकाली एंड पीपल ऑफ बोगमाळो. सो तेन्ना ही इगोर्ज हिंगा बांदली, सान फ्रांसीस शावेराक भेटयलेली आनीक आतां आमची इगोर्ज 400 वर्सां करून आतां मुखाल्ली वाट धरता. आतां आमचें स्पेशल डिवोशन अशें ना, जें कितें आतां आमी ओल्ड गोवा बाजिलिका चर्चीन फॉलो कोत्ताय दॅट इज नविनाज. सो सेम डे आमची नविना कॉमेस जाता हिंगा आनीक ज्या दिसाक फेस्त ओल्ड गोवा जाता त्याच दिसाक आमचें फेस्त जाता सान फ्रांसीस शावेराच्या मानान. आनीक गोणगोण आमचो तितलो जायना ह्या फेस्ताक कित्याक चडसो गोणगोण ओल्ड गोवा वयता, लोकूय बीन जायतो ओल्ड गोवा वयता. तरी पूण आमी एक देसेंतकायेन द feast is celebrated by the community. President बीन ते भशेन कोण ना. सो एंटायर चर्च कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द feast of St. Francis Xavier. आमचे लागीं हिंगा स्पेशल देवसांव करपाक रॅलीक वो हें कांयच नासली. फकत आमचे लागीं आसलेलो तो इमाज सान फ्रांसीस शावेराची, एक वयर आल्ताराचेर आहा ती आनी सकयलूय बीन धाकटी. पूण आमकां हें देवसांव फुडें व्हरपाक रॅलिकेची गरज आसली आनी आतां जेन्ना आमची 400 वर्सां भावार्थाची हिंगा चिकाली आमी मनयल्या तेन्ना आमकां बाजिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस आमचो फादर पॅट्रिसियो वॉज कायंड इनफ केशे भाशेन आमकां तो अरेंज करपाक. आनी तेणें आमकां बरी स्टोरी सांगली की आदलो तेजो प्रिडिसिसर आसलो तेणें सांगलेलें जरी तर केन्ना कोणूय येयलो व्हरपाक रॅलीक जाय म्हूण जाल्यार सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉफिनाचे कुडके दवरलेले आहा दॅट कॅन बी गिवन. आनी तो आमकां तो सान फ्रांसीस शावेराच्या ओरिजिनल कॉफिनाचो कुडको काडून तेणें आमकां दिलो. आनीक आमच्या मान्यवंत आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव तेज्या हातांतल्यान आमी तो बेसांव घालून इनॉग्रेट केलो ऑन दॅट सेलिब्रेशन ऑफ 400 years ऑफ द चर्च. आतां आमी रॅलीक आमचे साक्रिस्तीन तेका स्पेशल जागो करून दवरलेलो आहा. हें देवसांव आतां आमी कॉमेस केलां सद्याक. हेज्या मुखार तें आनिकूय वाडटलें अशें म्हाका दिसता. सो सद्याक रॅलिकेची दाखोवन आनी रॅलिकेचो आशिर्वाद आमी स्पेशल दीस आहा तेन्ना केला. हेज्या मुखार आनिकूय दीस एड जातले. लोक हिंगा बरो भक्तिवंत आनीक सान फ्रांसीस शावेराक मानता सगळे. कसली मागणी आहा ती सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयांशी येवन कोत्ता. सो गोंयचो साहेब जो आतां सगळे गोंयकार म्हणटा तेन्ना चिखलेकार जे आहा ते तांकां आनीक अभिमान भोगता की गोंयचो साहेब पयलो आमचो हिंगा चिखलेचो. चिखले चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम फर्स्ट. दॅट ऑल्सो आफ्टर चेंजींग पयलो सान बार्थोलोमेव आसलो. इगोर्ज जेन्ना हिंगा वयर हाडली तेन्ना इट शूड हॅव कंटिन्यूड सेंट बार्थोलोमेव चर्च. पूण
भोक्ती इतली आहा म्हज्यान म्हणपाक जाता आनी तेन्नाच सान फ्रांसीस शावेराची बिएटिफिकेशनूय बीन जाल्लें फ्रेश आसलें सो हीच भोक्ती घेवन जी ही इगोर्ज डेडिकेट केली फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर सो हे बाबतीन सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जायते जाणांक बरेपणां मेळ्ळ्यां ती आमी थोडीशी पब्लिशूय बीन केल्ली आहा आमच्या वेबसायटीचेरूय बीन आहा ती वेर वी हॅव आस्क्ड द पीपल डायरेक्टली सो ही भोक्ती जाणा ते दॅट इज पब्लिश्ड आहा ते थोडे आहा आमी आजून पासून नकळो तसले आनी जायत्यो आहा मिलाग्री आहा जाल्ल्यो बट नॉट पब्लिश्ड पूण लोक जेन्ना आमचे कडेन उलयता तेन्ना सम ऑफ देम शेअर दॅट क्लोजनेस विथ सेंट फ्रांसीस झेवियर एंड रनिंग टू सेंट फ्रांसीस झेवियर टू बी द इंटरसिडर सो आमचे पासत मागणें करपाक सान फ्रांसीस शावेराची आमचे चिखलेचे लोक वयतात. Every year at the Basilica of Born Jesus, we launch a calendar. The theme for 2027 is going to be the churches dedicated to Saint Francis Xavier. So in this connection, we had the opportunity to have an interview with Father Balmex Pereira on the 22nd of May, and which apparently happened to be his last interview that he gave to us in public. So dear friends, we at the Basilica of Born Jesus, the media team in particular, would like to have this as a tribute. So the interview that we have played as a tribute for a person who has been instrumental in creating awareness among the people through his homilies, through his speeches, a man who really carried Goa in his heart. I still remember telling him that day that Father, तो शर्मा कॉक्रोचाचेर बरो आसलो, and then he told somebody around who was there, पळय पयशिल्ले लोक म्हजे शर्मा आयकतात आनी तुमी आयकनात. So one thing about him was that he was able to connect the gospel with contemporary issues, and the connection that he would bring was so fascinating that he could educate people through that. I'm sure Goa is going to miss a inspiring preacher, an environmentalist, a person who cared for his faithful, who cared for his parishioners. So we pray that may his soul rest in peace.